काणकोणा बिल्डिंगी पोंच्यो कुडी काडपाची मोहीम सोपून सोपना। निमणी कूड काडली म्हणून समजून PWD मंत्री ढवळीकारान आयतारा उसरा वावर सोंपलो म्हणून जाहीर केलें। मात इतल्यान एकले ना जाल्ल्या कामगाराच्या फामिलीन कूड मेळूंक ना म्हणून दावो केल्ल्यान काम चालू दवरचें पडलें। फक्त गोंयच्याच कामगाराच्या फामिलीक सरकार आदार करता, भायल्यांक करिना म्हणून भायल्या कामगारांच्यो कागाळी येतात। आयतारा एक कूड काडले उपरांत सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 31 पावलो। भाजपाचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार नरेंद्र मोदीच्या सभेक वयच्या पयलीं खेळा मंत्री रमेश तवडकार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान काणकोण दुर्घटना सुवातीक भेट दिली। बेपत्ता आशिल्ल्या कामगारांची यादी पळयल्यार हे काम पुराय जाला असो दावो ढवळीकारान केलो। आयतारा आनी एक कूड काडिल्ल्यान आंकडो 31 पावला। As per my knowledge, all are found. Today morning, 2 were there. बांदकाम मंत्री ढवळीकार हे निवेदन करता म्हणल्यार पंकज गोस्वामी हो आपलो भाव अजूनय बेपत्ता आसा असो दावो एका कामगारान केलो। पंकजा वांगडा काम करपी हेर दोगांच्यो कुडी ह्या आदींच मेळ्ळ्यात। कल जो 2 बॉडी निकला ना, वो रामनाथ और दिनेश गोस्वामी सर, उसी के साथ ये लोग फ्रांच बांध रहे थे। ये आदमी जो नहीं मिला सर, वो कल उसको बोला कि एक आदमी नहीं मिला है तो बोलता है ऊपर से जो माल है उसको पहले साइड करेंगे, इसके बाद ही नीचे वाले को फिर खोजेंगे। इसलिए हम लोग नहीं किए और अभी बोल रहा है कि नहीं है। तो सर नीचे है, ये लोग तीनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो ये तो उड़ नहीं जाएंगे। या दुर्घटनेत मेल्ल्या थळाव्या लोकांच्या सोयऱ्यांक सरकारान आर्थिक मदत दिल्या म्हणून लोक बेजार जाल्यात। घरा वचपाक आमच्या बोल्सात एक पैसो ना अशें तांचें म्हणणें आसा। काणकोण दुर्घटनेत मेल्ल्या गोंया भायल्या कामगारांक तांच्या मूळ गावात आर्थिक मदत दितले अशें खेळा मंत्री रमेश तवडकारान सांगले। गोवा सरकार ने जो गोवा के अदर स्टेट में भी उनको भी 2-2 लाख डिक्लेयर किए और नेपाल के भी उन लोगों को 2 लाख डिक्लेयर किए। तो उनको चेक पूरा प्रोसीजर करने से वो वहाँ के कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर के थ्रू उनके फैमिली को पहुँच जाएगा। काणकोण दुर्घटनेत मरण आयिल्ल्या नेपाळच्या कामगाराची कूड मंगळारा विमानान नेपाळाक धाडटले। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी बबेश बोरकार। उत्तर गोंयचो लोकसभेच्या सिटाचेर राष्ट्रवादी काँग्रेसूच उमेदवार घालतली, तरी तो उमेदवार काँग्रेस राष्ट्रवादी युतीचो आसतलो। अध्यक्ष शरद पवारांच्या काँग्रेसी कडेन मर्यादीत युतीचे वक्तव्य महाराष्ट्र आनी गोंयाक लागू जायना अशें राष्ट्रवादीचो गोंय प्रभारी दीपक केसरकार म्हणटा। तो प्रुडंटा कडेन उलयतालो। तिळारीच्या धरणग्रस्तांक 3 लाख भरपाय दिवपाचें थारलां, ते 5 लाख मागतात। उरिल्ले 2 लाखांचो प्रस्ताव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन फुडल्या 8-10 दिसांनी येतलो अशें केसरकारान सांगलें। उत्तर गोवा येतलें अशें दिसता, पण उत्तर गोवा लढपाचीच आसा। युती आसतली का ना काँग्रेसी वांगडा? आज तर आमची युती आसा, महाराष्ट्रा भितर आसा, गोंया भितर आसा। आतां ते डिसिजन जातले ते दिल्लीच्यान जातले, ते हांगा जावचे ना। आनी म्हणून ते आमचे लिडर आसा शरद पवार आनी सोनिया गांधी, ते उलयतले आनी ते डिसायड करतले। पण नॉर्थ गोवाची जी सीट आसा ती NCP कडेच आशिल्ली आनी ती दोगां मेळून NCP म्हणजे कितें आसा, तुमी जेन्ना अलायन्सा भितर आसता ती दोगांची मेळून सीट आसता आनी म्हणून ती सीट लढोवपाची तयारी करपाक सांगल्या ताणें। तिळारी प्रकल्प पिडितांक लुकसाण भरपाय दिवपाचेर प्रुडंटान केसरकाराक प्रश्न विचारलो। तो सावंतवाडीचो आमदार। केसरकार म्हणटा महाराष्ट्र आनी गोंय सरकारान एक रकमी भरपाय दिवपाचें थारायलां। दरेक फामिलीक 3 लाख रुपया दिवपाचें दोनय सरकारांनी मान्य केलां। तिळारीचे लोक भरपाय वाडोवन मागतात। आनीक 2 लाख रुपया दिवपाचो प्रस्ताव आसा। हो प्रस्ताव महाराष्ट्र गोंयचे मुख्यमंत्र्याक रोखडोच धाडटले। ह्या प्रकल्पाक लागून तिळारीच्या 11 गांवांतल्या सुमार 1200 फामिली विस्थापीत जाल्यात। ह्या प्रकल्पात 76% गोंयचो जाल्यार महाराष्ट्राचो वांटो 26%। Now the matter is pending with Goa because we have sent a proposal to Goa because the talks were between Sharad Pawar Sahab and the Goa CM, and those were very positive talks. So whatever amount is to be increased, the decision has to come from Goa. 3 lakhs we have already sanctioned. The 2 lakh, that proposal will go to the CM of Goa, and I think that he will be very positive about it. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।